दैवीक काकुळतीचो आयतार, एप्रिलाची 27 तारीख 2025. पयलें वाचप धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 5 वोळ 12 तावन 16 पर्यंत. धर्मदूतांनी लोकां मदें जायत्यो खुणां आनी असर्यां केल्लीं. भावार ती सगळीं एक मेळ जावन साल्मांवच्या मंटपान सांगाता मेळटालीं. लोक तांकां भोव चड मान वतालो, तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणीय धैर्य घेनातलो. पूण सोम्याचेर सतमंतल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो चडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यांनी व्हांवोन हाडटलो आनी पेद्रू तेणें पाशार जात आसतना ताची सावळीपणी तांचे मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून खाटल्याचेर आनी हातुळण्याचेर तांकां दवरताले. जेरुसलेमा भोवारीच्या शारांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसराची उपाद्र भक्तल्यांक घेवन हारी हारींनी थंय जमो जातालो आनी सगळी बरी जातली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 118 2-4, 22-24, 25-27. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया सासनाक बाळटा. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाकाणून म्हणू, ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. आरोनाचें घराणें म्हणू, ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणू, ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळटा. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया सासनाक बाळटा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां, ताच्या उजव्या हातान महत् कार्यां चलयल्यांत. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलों आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कृत्यां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका कठिणायेन चलयलें, तरी ताणें म्हाका मरोवंक सोडलें ना. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया सासनाक बाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदप्याचो मुला फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी थटक्क जाता. दीस हो आयसो सर्वेस्परान केल्लो, संतोष उल्हास आमी पावया. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया सासनाक बाळटा. दुसरें वाचप जुआवन केल्ल्या उगडापणांतलें. अध्याय 1 वोळ 9-11, 12-13 आनी 17-19 पर्यंत. हांव जुआंव तुमचो भाव, जेजू क्रिस्ताचोवें तुमच्या संकश्टांनी, राजवडकेंत आनी सोंसणिकायेंत तुमचो सहभागेली. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली देखून पातमोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. सोम्याच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजले परी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. तो म्हणालो, तुका दिसता तें पेर्गामाक, दियातिराक, सार्तिसाक, फिलाडेल्फियाक आनी लाओदिसेयाक धाडून दी. कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हणून हांव फाटीं घुंवलो. तेन्ना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवटण्यो दिसल्यो. त्या दिवतोण्या मदें मनशापुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयांक गोल्ड दगलो न्हेसल्लो आनी ताच्या हरद्या बोवारी भांगाराचो पाटो बांदिल्लो. ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो. तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवर म्हळें, भियेनाका, हांव आरंभ आनी अंत, हांवच तो जिवंत, एक काळार
हांव मेल्लों, पूण आतां आनी सदां काल हांव जियेतां. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकाचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरे. संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो त्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. सोमी म्हणालो, तोमासा, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय. पळयनासतना सत म्हणटलीं कितलीं भागी. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 20 ओळ 19 तावन 31 पर्यंत. जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर सुदैवाच्या बियान शीस दारां धांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजू तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी भोगशितात तीं भोगसातालीं. जांचीं पातकां तुमी भोगशिनात तीं भोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जोळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगातान आसतलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्याचे गुर्त हांवें देखिल्ल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमनचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांच्या सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय न्ही. पळयनासतना सत म्हणटात ते कितले भागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखलीं असर्यां आनीकी जायतीं आसात तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयल्ल्या असर्यांचो शेवट हो. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सतमानी जाय. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी जाय. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयतारा संजेर सुदैवाच्या भियान दारां धांपून भितर एकठांय जाल्ल्या आपोस्तलांक आनी शिसांक जेजू दिश्टीक पडलेले वेळी तोमास खंय गेल्लो. तितलें गरजेचें कसलें काम तोमासान हातीं घेतिल्लें देखून तो हेर शिसांतावन पयस आसलो. तितलें म्हत्वाचें काम कितें आसलें आमी नेणो. पूण त्या दिसा शिसा सोवें तो नातलो देखून जिवन जेजूक भेटचो अवकाश ताका मेळ्ळो ना. जर जेजू ते सांजेर तांकां मेळोंक येतलो म्हणून कळीत आसलें तर तोमास खंडीत सुकारी मारतो ना. तोमासा बरी तूं बावी मात न्ही, सुकारी मारचे आमी जातावंगी. आयताराच्या पवित्र बलिदानांक, आराधनांक, वर्साचे रेतिरेक आमी सुकारी मारतावंगी. जायत्यो संवसारी राटावळी आमकां आसात, पूण हांचे मदें जेजूक मेळच्या त्या संदर्भांनी आमी सुकारी मारून जोडतांव तर कितें.
मिसाक सुकारी मारल्यार जेजूच्या कुडी आनी रक्तान आमकां वांटो मेळना. भावार्थाचो सांगात आनी ताचे सांगाता एक कुटुंब जावन मागचो पवित्र वेळ फावो जायना. गुपीत जेजून आमकां लाभोवची कृपा, बेसांवां आनी विशेश गूण करची सकत लाभना. आराधन वा मागण्याक सुकारी मारल्यार जेजूची भेट करचे, ताका आयकोचो, ताचे लागीं उलोवचो अवकाश मेळना. ताणें कितें होगडायलें तें तोमास जाणा आसलो, देखून जीवन जेजूचे भेटेक तो आयतो आसलो. आमी जेजूक भेटोवंक आजचे सर्व अवकाश सदांच समानांतल्यान दवरया. ताका मुखामुखी जावच्यो त्यो पवित्र घडयो सुखाना जावंक हर प्रयत्न करया.